म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून तोमासाक कितें म्हणलें? भावार्थ दवर, दुबाव नाका. आनी कितें म्हणून सांगलें जाणा का? तुणें येवन म्हाका पळयलां म्हणून भावार्थ दवरताय तूं? आनी तिसरें कितें सांगलें? पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरींच सुभागी, आमी सुगलीं. ताका पळोवंक ना आमी, पूण ताका आमी अणभवता. नाजाल्यार आमी हांगसर येवचे नासले. आमकां कसलो तरी ताचो संबंद अणभव घडलेलो आसा, ताका लागून आमी येता. पूण हो आनिकूय खोलांक जाय जाल्यार आमी दुबाव धरूंक फावना, पूण भावार्थ धरूंक जाय. आनी भावार्थान जिवंक लागलें की ना, तोमासान कितें केलें तें तुमी जाणात. हांगसर ताका म्हणलेलो आसा जवळो, वय ताचें नांव तोमा आरामेक भाशेन, आनी डिडिमूस म्हणून ट्विन म्हणजे जवळो म्हणून ताका हें नांव दिलेलें आसा. तो एक सादो मनीस आसलो. गालिलियाच्या त्या दर्या देगेत ताचें जिवीत आसलेलें. जेजून ताका आपयलो, शिंकूंक नासलेलो, आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. आमी ताचो असलो अणभव घेता. जेन्ना लाजरस मेलोलो तेन्ना सगळे जाण लाजरसाची वचोंक भियेताले. कित्याक? ते ताकाय फातरायतले म्हणून समजल्ले बाकीचे सीस. पूण तो कितें म्हणूंक लागलो? चल आमी मोरया ताचे बरोबर, जेजू बरोबर. तेन्ना ताणें काळजीदारपणी अशें म्हणलें, चल आमी या. हाका लागून तो इंडियेक पावलो. तो पयश्याक आसलेलो आनी मीड्स म्हणटा पळय तांचे बरोबर वावुरतालो. पूण इंडियेक येवन 52 वर्सां तो केरला पावलो म्हणटात. त्या उपरांत मागीर तो मद्रासाक गेलो, मायलापूर म्हणटा पळय थिंचोर, आनी भाल्यान ताका जिवेशी मारलो. आनी थिंचोर एक खुरीस आसा, सांत तोमेचो खुरीस, मिलाग्रीचो खुरीस म्हणून. आनी थिंचोर आमी पळयता हे भाशेन ताचें जिवीत ताणें जेजूच्या ताब्यांत केलें, समोर पिलें. आनी थिंचोरूच वचोन आमच्या गोंयच्या सायबान फ्रांसीस शावेरान जेन्ना भारतांतूच ताणें रावंक जाय ओ भारता फुडें वचोंक जाय, तेन्ना ताचेशी वचोन ताणें खूब प्रार्थना केली, मागणी केली. आनी मागीर ताका समाधान घडलें की जेजू म्हणूंक लागलो तुज्यान वचोंक जाता. आनी तिजो थान मागीर तो श्रीलंकेत गेलो, आनी इंडोनेशिया, मलेशिया, जपान आनी चायनाक वचोंक सोदतालो. पूण थिंचोच ताका ती कृपा मेळ्ळी, गोठाय मेळ्ळी. तोमासान आनी एकूय कितें म्हणलेलें आसा. जेन्ना निमाणें जेवणाक बसलेले तेन्ना जेजू म्हणूंक लागलो, तुमी जाणात हांव हिंव येता तर. तोमास म्हणूंक लागलो, हिंव येता तें आमी नकळो, कशी वाट कळटली आमकां? तेन्ना जेजून ताका सांगलें, हांवूच जावन आसा जिवीत, वाट आनी सोत. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. हें जेजून तांकां सांगलें जेन्ना ताणें ताका प्रश्न केलो. आनी तिसरें म्हणजे तो दुबावतालो. आनी आयज आमी तें पळयलां कशे भाशेन ताचे मदें तो दुबाव आयलो पळय तो. आतां दुबाव 2 प्रकारचे आसतात. एक म्हणजे आमकां आनिकूय म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत आमी म्हणून तें समजतल्या. दुसरें म्हणजे दुबावांत आमी उक्तींच ना. कितेंय सांगूंक कोणूय आमी सारकीं आमच्याच वाद्याचीं जालेलीं आसा, कोणाचेंच आयकूंक आमी तयार ना. असलो दुबाव बरो न्ही. असलो दुबाव हें जावन आसा पातक. कित्याक देव आमकां खूब दाखयता, शिकयता, पूण तें आमी पत्करूंक जायना. तशें आमी असले दुबाव आमचे मदें दवरचे न्हय. आनी कितें जाता मागीर? ते मागीर मानसीक प्रॉब्लेम जाता. दुबाव आमचे मदें आसता आनी आमी मागीर पिशी जावंक लागता. आमी सगळें वायट करूंक लागता आमचे मदें आनी दुसऱ्या मदें. आनी हें आमचे घोराब्यान खूब फावटीं घडटा. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय भयणीनो आनी भावनो? आमी खरेपणी प्रमाणीक जावंक जाय. प्रमाणीक कशीं जातलें आमी? फकत देवाचे कृपेनूच.
पूण आमी निर्णय घेवंक जाय. एक म्हणजे मागण्यांचो वेळ आमी सदांच दवरूंक जाय. मागण्यांत आमकां देवाचो अणभव घडटा, पूण पयलें कितें जाता, आमचोच अणभव आमकां घडटा. तें पासार जालें की ना मागीर आमकां देवाचो अणभव घडटलो. आतां ह्या दिसांनी खूब पावस पडटा न्हय, उदक तर आमी व्हाळांतलें काडलें, ग्लासान दवरलें जाल्यार पयलें सगळें तें तांबडें आसता. पूण हळू हळू तें निवांत जाता आनी वयर मागीर तें सारकें नितळ जाता. बाकीचे ते पळय हे आसात पार्टिकल्स, ते सगळे देंवतात आनी मागीर तें सकयल सगळें आसता, वयर सगळें नितळ जाल्लेलें आसता. तेच भाशेन जेन्ना आमी मागण्यांत बसता, आमी खूब बडबडटा, हें तें सांगता, मागीर तें काबार जाली की ना वेतात आमी. ना, तेन्ना आमी ओगेपणांत रावंक जाय. कित्याक ओगेपणांत आमकां देवाचो अणभव घडटा. आनी हो अणभव घडच्याक आमची चिंतना भावना आमी तो जेजूच्या ताब्यांत करीत रावत, तें रोखडेंच सकयल वेता आनी आमकां स्पश्टपणी सगळें दिसूंक लागता. ते भाशेन आमचें जिवीत आमी मागण्यांत सारूंक जाय. आनी हांव तुमकां सदांच म्हणटा, चड उगत न्हय पूण 5 मिनट न्हिदच्या आदीं तर करीत जाल्यार आमची आख्खी जॅम बरी जाता आनी तिचो देव जेजू आमकां सारको थाऱ्यार हाडटा. कित्याक पातक कितें करता, भितरल्यान खूब गडबड करता आनी आमचें सगळें भितरलें सारकें आसना, ताचें एकवटान आसना. म्हणटच तो एकवट तो घडून हाडटा आनी 4-5-6 वरां ताचे बरोबर हे भाशेन सारलीं की ना, सकाळीं उठलीं की ना आमी नवी मनशां जाता. न्हिदोंक गेलेल्या ते भाशेन न्हय, सकाळीं आमकां ताणें बरी केल्ली आसा, पिकोवणी दिल्ली आसा. ह्या नव्या मनांत, ह्या नवी स्थितीन आमी ताका एकवटान रावंक जाय. म्हणटच हाचो परिणाम कितें जाता, मागीर दिसाची आमची चिंतना भावना बरी वायट आयली उपरासली की ना, जेजू जेजू म्हणून आमी ताचेर दवरली की रोखडीच ती नाटक जाता आनी तो आमकां आपल्या सुस्कारांत नवी चिंतना ताच्या स्वतान भरलेली हाडटा आनी ताची वाट तो आमकां दाखयता. आमी कशे भशेन जेजूच्या एकवटान चलोंक जाय पळय तें, आनी हातून आमकां जिवीत मेळटा. जेजू जावन आसा तें जिवीत आनी जेजूचो अणभव आमकां घडोवंक लागता आनी आमचे उद्देशी दुसऱ्यांकूय तो घडटा. ते भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. भयणीनो आनी भावनो, तर आमी सारिना, सादता, आयकोंक ना, आयकलेलें आसा, पूण तें आमच्या जिवितान आमी घडून हाडूंक जाय. तर तुमी सदांच रातची चुकोनासतना 5 मिनट जेजूच्या एकवटान सारात. सुस्कार घेता तेन्ना जेजून बरोवन आयली, जेजू 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 म्हणून ताका तें सगळें समोर पियात. कित्याक हात इतलें बरें आनी वायट सगळें रिकामें करूंक जाय. मागीर आमी भितरल्यान शांत जाता त्या ग्लासा भाशेन आनी सगळें आमकां स्पश्टपणे दिसूंक लागता. आनी त्या ओगेपणांत जेजूचो देवाचो अणभव आमकां घडटा आनी थिंचोत्तान तो आमकां सगळेंच बदलून आमचें जिवीत ताचे सारकें करूंक लागता. हे भाशेन घडोवन येवच्याक आतांच आमी थोडो वेळ प्रॅक्टीस करया. हात अशें वणटीन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोट आसा थिंचोतान तकले मेरेन सगळे आमचे भितर हात इतलें आतां सुस्कारांतल्यान जेजूच्या नांवान आमी भायर काडया. जेजूचेर दवरया, जेजू 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 म्हणून आनी ताचेर दवरलें की ना तो रोखडेंच तें नितळ निर्मळ करून आमकां बरी चिंतना बरें सगळें अणभव तो घडूंक आमचे भितर आपलें बरेंपण भरून काडटलो. हो अणभव आमी घेवया, नाजाल्यार आमच्याच चिंतनांनी आमी पडोन आसा. तातूंतली आमी भायर सरच्याक हे भाशेन जेजूच्या एकवटान रावया. जेजू आमकां सगळ्यांक तुवें तोमासा भाशेन कुरपेन भरूंक घटाय दिल्ली आसा. आमी तुका पळोवंक ना खरो, पूण आमी तुका अणभवंक जाता. कित्याक तूं आमचे बरोबरूच आसाय. दोगांव तेगांव तुज्या नांवान एकठांय जाली की तूं हांगसर आसाय म्हूण आमकां खात्री आसा. तुज्या उतरांतल्यान तूं आमकां सदांच शिकयताय आनी ती शिकवण आमी घेतली म्हणटच पाळली म्हणटच आमकां अदीक आनी अदीक बरेंपण फावो जावंक लागता. आमची चिंतना बदलोंक लागता. तुज्या स्वतांत आमी घडोवन येता
आनी तुका आमी स्विकारलो म्हणटोच तूं आमचे सगळे एक जाताय आनी आमी तुजें सगळें एक जाता. तूं आमकां सदांच एकवटून आसाय, पूण आमकां ही गोठाय मेळटा तुका एकवटून जिवच्याक. सगल्यांक आमकां तुज्या एकवटान दवर जेजू, आनी तुजेच बरोबर आमचें जिवीत सारूंक आमकां मदत कर.